एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? झाले आमचे सकाळ आणि शिव थंय बसला. शिवान कितें म्हटलें म्हाका आयज काल रातची कितें म्हटलें खबर आहा? फाल्यां ब्रेकफास्ट आपूण करता खावपालो ऑमलेट. आनी आतां म्हणटा आपूण करना खंय. बेश्टो कितें बडबडटा करता ऑमलेट पयला इतलो फटकी. काल म्हटलें आपूण ऑमलेट करता सकाळी पाव बी घेवन येयला. आतां म्हणटा करना खंय. जस्ट जालें आमचें सकाळ. उदीक दवरला गरम करपाक. सो पयलीं च्या पिवच्या पयलीं गरम उदक पिता. उदक दवरला. रितीव आजून उठोंक ना. आई बसलाय सर. आईन च्या पिले न्ही गे. आयज हें आसा संकश्टी. सो आयज मम्मी नॉनवेज खायना. आमी खाता. हांव फक्त न्ही अंगारकी येता पळय संकश्टी तेच धरता हांव. जे बाकीचे टायमार येता पळय ते धरना हांव. सो मम्मी खायना. सो आयज मम्मी च्या आनी पोळी खाले. स्वता आमचे टायम च्या घेवपाचे. आनी भायर असलें वत पडला. आयज अशें सांगलेलें की कितें अलर्ट दिलें न्ही पावस पडटा म्हणून. कांय ना, बरो वत पडला भायर. आसूं बरें जालें. ओके. सो पयलीं न्ही गरम उदकान न्ही हांव हें घालतालें हनी नाजाल्यार लेमन. बंद केलें म्हाका तें. पिलें की न्ही उलटी येवपा जालें. सो आतां प्लेन गरम उदीक पिवंक जाय. तुका नाका? ब्रश केल तूं? आयज बारीक बारीक काम आसा म्हाका. तो बाल्कनी आयज क्लीन करूंक जाय. तोच बाल्कनी भितरलो रूम आसा बाल्कनी आहा पळय तो क्लीन करूंक जाय. हो करचें ना आयज हांव. आनी सगळें एकूच दीस केलें न्ही टायर्ड जाता आनी टायम खूब वयता. सो म्हटल्यार आयज तोच एक बाल्कनी आयज क्लीन करता. सारकें धूळ पडला सारकें. तो आयज क्लीन करूंक जाय म्हाका. हांगातल्यान न्ही गॅलरींतल्यान न्ही बरो वारो सुट्टा. तेंच्यान कांय ना. हांव विंडो ओपन दवरल्या बरो वारो येता हांगच्यान. पण कुकिंग करच्या टायमार न्ही बंद करचें पडटा ना की आतां बरें गॅस लागना वालोवता. ओके. तो कुमटासून मँगो हाडलेले पळय थंय सोंपलें. थोडे पिड्ड्यार बी जाल्ले. काल शिवान परत मँगो हाडला. सो आनी म्हटलें लास्ट हाड म्हटलें. हांव सदांच म्हणटा लास्ट हाड. पण ऋत्वीक न्ही मँगो आसल्यार न्ही बरो जेयता. म्हटलें आतां मेळटा इतलें हाड म्हटलें. पण बरें हांवें स्वीट आहा हापूस खंय. आनी तुमकां एक रेसिपी येतले मँगोचे म्हणजे करूंक जाय म्हाका. सो हें एक पिड्ड्यार जाला. सो हें कट करूंक जाय. ओके चला करूया आतां ऑमलेट. करना शिवनाथ? पळया तुवें काल म्हटलें करता म्हणून. सगळ्यांना पळयता आतां लोक. आतां म्हाका खबर ना. आतां कट करून दवरला हांवें कांदे बीन. सो हांगासर न्ही हांगा न्ही कांदे मागीर मिरसांगो आनी कोथमीर कट करून मीठ घालून बरें ताका कालयला. हळद करता आमी. मीठ थोडे थोडे घालून मागीर आमी फ्राय करतात. यो पळय पयलें न्ही असलें. तुका अंडा 1 का 2 जाय? 2. ऋतिकाक मागीर बेश्टें करून दिता हांव. ऋतीक न्ही चडशें खायना ऑमलेट बीन. तो ताका विचारचें पडटा आमच्या बॉसाक जाय काय नाका. नाजाल्यार बेश्टो तो च्या आनी पाव बडोवन खाता. आतां हें आवडटा टोमॅटो न्ही आतां घालूंक ना हांवें. घे शिवनाथ ऐकता घे. ऋती उठलो. ऋती सगळ्यांक हाय म्हण. हय घे घे खा. रा गरम आ चल खा. तो जाल्ले आसा आमचे ब्रेकफास्ट सगळे आनी किचन सगळे क्लीन चकाचक केला हांवें. शिवाता एक काम दिलां हांवें. शिवा बडबडटा म्हाका एक दीस आयतार सारकें बसोंक दिना खंय. कितें खबर आहा? कितें काम दिलां खबर आहा? भायर सगळें लायटींग. दिवाळी जालें क्रिसमस जालें. सो म्हटलें सगळें लायटींग काड. पयलीं न्ही ते न्ही बॉक्स काडचे पडटा. ताका लागून हांव लायटींग बी काडून हांवच काडटलें. ते बॉक्स काडूंक जाय. सो म्हटलें आयज लायटींग सगळें काडके खबर. आतां पावस येतले उदीक लागलें की सगळें पिड्ड्यार जातलें. न्यू आहा ते स्टार लायटींग आहा पळय ते न्यू आसा. सो म्हटलें मातशें शिना कर आं. तुका मागीर एक चाय मेळटले. घरात फुरसत ना फोनाचेर फोन. चला सो हांव वयता म्हाज्या कामाक. सो आयज म्हाका ते बाल्कनी मातशें क्लीन करूंक जाय. दाखयता तुमकां.
सो हे सगळें आहा न्ही कुंड्यो बीन काडून ते नॅट आहा पळय ते सॉरी मॅट आहा पळय ग्रीन कलर ते सगळें वॉश करूंक जाय सुकोवंक जाय आनी सगळें पुसोवंक जाय सगळें म्हणजे धूळ जाला भितर सो म्हटलें आयज हें काम करून घेवया ओके चला सो हांगासर पळय कुंड्यो बीन काडल्या हांवें आनी अशें पळय हांगासर न्ही हें पळय सगळें अशें माती धूळ जाला सारकें पळय हें सगळें काडूंक जाय पळय बरें हें क्लीन करूंक जाय पळय आनी हांगा सगळें मातयेचें उदक सगळें पुसोवंक जाय ओके सो फटाफट न्ही काम करून घेता मागीर मेळटा तुमकां ऑलमोस्ट जालें काम मशीन मारला पुसपाचें उरला आनी ते मॅट हा पळय मातशें भायर सुकोवंक घातला आनी शिवाता आयज खूब हेल्प केल्या भायर तोरण लायल्लें केन्ना लायल्लें गे तोरण हें फुलां सुकला सगळें फुलां पळय केन्ना घातलें तें ना गुडीपाडो हय दिसता गुडीपाडो घातलेलें काडकूच नासलेलें पळय आई शिवाता म्हटलें मातशें काड म्हटलें सो मागीर म्हटलें मम्मी शिवाता आयज खूब काम केलां ताका पयलीं च्या दी नाजाल्यार तकली गरम जाता मागीर यो बस यो 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 च्या दवरला आईन ताका ओके सो मातशें तें मॅट उदीक गळोनी मागीर हांव दवरतलें आनी फूल घालनाका पुरो पुरो मागीर ते कुड्ड्यो बीन दवरतले सो ऑलमोस्ट तें काम जाल्लें आसा फक्त पुसपाचें उरलां मागीर नेक्स्ट केन्ना टायम मेळटा तेन्ना म्हाका हो फूल गॅलरी क्लीन करूंक जाय हो फूल तुमकां दिसता कांय ना भितर भितर सामकें धूळ पडला सारकें सो हें सगळें काडून एक दीस फूल हे मॅट बीन काडून सगळें वॉश करूंक जाय खूब काम आसा सो एक गॅलरीचें काम जालें तें एक बरें दिसलें सो हें एक गॅलरी उरला तो पळय केन्ना नेक्स्ट टायम केन्ना तें करता आनी हें उदीक मातशें वलें आसा हें सुकलें की दवरतलें आनी हें पळयात बरें एका पुसन काडलां बरें क्लीन चकाचक जालां हें सगळें पुसलें हांवें आनी ग्लास पुसले आनी ग्लास तेवटेन भायर न्ही सामकें कचरो आहा म्हणजे फुलां बिलां पानां पडटा पण तें पुसोवंक काडूंक जायना तें पॅक आहा न्ही आनी हें वयर सगळें मातशें क्लीन केलें पुसलें आनी हांगासर हांवें कांयच करूंक ना कित्याक तें शिवाचें कामाचें सामान हें सगळें तेका कांय हात लावूंक ना हांवें जस्ट वयल्या वयर एका मशीन मारला सो मेन हें सगळें क्लीन जालें सारकें धूळ पडलेलें हें सगळें क्लीन जालें सो हें आसा शिवाचें च्या टपरीन मेळना तसलें च्या यो च्या पी यो शिवाच्या नांवान एका च्या सगळें हाय म्हण कोणा हाय म्हण आमी सकाळी यो शिना च्या पी यो कितें म्हणटा टपरी च्या पी आयज हेल्प केलें ताणें ताका लागून च्या करून दिलें तो हांगासर पळयात आतां मातशें क्लीन दिसता दवरलें हांवें झाडां हें आहा पळय नाल्लाचें हें आतां पळयता आमी चवथीक वयतले न्ही कुमटा तेन्ना व्हरतले थंय लायतले तेमी की हांगा ते आनी व्हडलें जातलें मागीर ते कुंडेन सो हें सगळें दवरलां ऑलमोस्ट जालें तो ऑलमोस्ट सगळें जाल्लें आसा काम ओके आतां वयता हांव शावर घेवपाक आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा ओके चला जस्ट आमी रेडी जावन भायर सरला हांवें हेजे पयलीं व्हिडियो केल्ले व्हिडियो ऑनूच करूं ना हांवें हांव बडबडटा मागीर पळयत जाल्यार व्हिडियो ऑनूच करूं ना सो आमी रेडी जावन भायर सरता जेवपाक हेका मम्मी आयज नॉनवेज खायना न्ही सो आमी आयज नुस्तें बी कांय हाडूंक ना सो मम्मीक म्हटलें संकश्ट न्ही आयज नॉनवेज सुकें बांगड्याचें हुमण कर सुकें बांगड्याचें हुमण कर म्हटलें की हांगा तोंड सुकलें मोबायल भायर जेवपाक या हॉटेलान तर मम्मी यो म्हटलें हांवें तूं वेज कितें खा ती मम्मी नाका घरा आसा दाळ बी आपूण घरात जेता मोबायल तुमी वचा मोबायली सो आतां आमी वयता आमचें फेवरेट रेस्टॉरंट वर्कशॉप सो हेजे प्लॅन न्ही सडन जालें आयज सगळें गडबड जाली 2 जालीं हांगासर रोज आनी रातचेच म्हाका प्लॅन केलें न्ही आमी आयज आतां अशें भायर या म्हटलें न्ही सो हांव सकाळचें मातशें बेगिना उठून म्हाजें कितें काम आहा पळय तें करूंक घेता आनी सुकें बांगडे हांव घेता थंयसरूच आहा आनी प्लॅन चेंज केलें भायर जेवपाक या खंय वर्कशॉपार सो जस्ट भायर सरला आमी ओके डायरेक्ट तुमकां थंय मेळटा वर्कशॉप रेस्टॉरंट सो आमी येयला जेवपाक सगळे फूल वेटिंग लिस्टार रावला आमी आतां वेटिंग भूक लागला जर तुमी एकांक बी येयले न्ही जाल्यार मेळटा बसपाक इफ तूं लेट येयले न्ही हांगासर तुका दिसता आसतलें पळय सगळें फूल आसा रावला आमी फायनली मेळ्ळें आमकां
कितल्या मिनटांनी 10 मिनटांनी ओके. आता ऑर्डर येता दाखयन तुमकां आयज कितें थाली घेतली आमी आयज. थाली जेवपा येयला आमी. संडेच तुका हांगा थाली मेळटा. अशें बाकी रेस्टॉरंटान न्ही तुका संडे थाली मेळना. सो हांगासर संडे थाली मेळटा. तूं थाली घेता आनी तुका दाखयता मागीर. ओके चला. हँड ब्रेक दाम वर कोण दाम मार स्लो निकला चल गियर घेतला क्लच दाम गो क्लच दामून गियर घाल न्ही आता ना काय ना स्लो क्लच सोडून जाय क्लच दाम तो पूल करणे क्लच दामून पूल हँड ब्रेक ओढता किती स्टार्ट बंद केलं बघ आता क्लच दाम फुल क्लच दाम हा क्लच दाम ओके स्मूथ होतले आणि हँड ब्रेक स्लोली 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 हा हाफ क्लच दूर स्लोली सोड एक्सलेट दाम स्लोली पुरो 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 असं लेफ्ट घे असं राऊंड मार लेफ्ट घे ते फादर आबोय फादर सदर पाहिजे तुगे चिनू भर सांग बरे मम्मी शिकली म्हणून स्लोली मार तू रस्ता दिसता पळय थिंगा सोर मार असं लेफ्ट घे लेफ्ट गुणे ते बियाला किती रे मम्मी ते गाडी किती आता धाकटे न्ही हात बसला माझे हे आता फर्स्ट टाइम हात धरला हांवें तो म्हटलें मातशें ग्राउंड आसा खाली आसा लेफ्ट घे लेफ्ट हँड असो राव मार ना I'll tell you wait राव तू हात सोड फादर आसा लेफ्ट घे आमची गाडी येवज न्ही ताका लागून मातशें भंय दिसता आनी फुडें कितें डबो कसो न्ही ताका लागून आतां वयतलें हांव परत शिकपाक पयली फाटी आनी दिल्या कोणा हात धोपा गाडी माझी आता वयतलें हांव परत बाबूचे स्कूल शाळेंतले पळय तेन्ना वयतलें हांव परत सो मदीं गॅप पडलें न्ही ताका लागून मातशें विसरलें हांव सो आतां सारकें म्हाका कंप्लीट करूंक जाय इन्शुरन्स म्हाका गाडी घेतलो BMW आवय बापू आणि चेडो आणि आवय व्हडले व्हडले गाडीची नांवां न्हू ती तुमकां एक सांगू शिवनाथ न्ही कोणाक गाडी हात लावंक दिना आयज फर्स्ट टाइम ताणें गाडी म्हाका हातीन दिले कोणाक दिना तो गाडी हात लावपाक 7 वर्स जाले म्हणजे आपले वस्तू कोणाक दिना तो हात लावपाक तर म्हाका आयज दिले ताणें जातले बघ सगळं शिकपाक तुनच कितलो भाव मारता पळय हेका आनी गाडी शिकोवंक सांगल्यार विचारपा नाका अर्धे म्हाका तासतलो त्यापेक्षा ड्रायव्हिंग क्लासीस बरे खूब दिसांनी हात घातले न्ही हांवें जाता मातशें पण ती गाडी धाकटी न्ही ताका लागून हें मातशें यूज न्ही ते सारकें म्हाका स्टार्टींग मागीर तेच गाडयेक हांवें हात घातलेले न्ही बसोन ते म्हाका मातशें इजी पडटा सो आयज मातशें बरें जालें रावंड मारले ते टायर सगळें शेणान बुडला ते ग्राउंडांनी सगळें शेण पडला शेणाचेरच हांवें घुंवडायली गाडी ओके सो मातशें जालें प्रॅक्टीस सो आतां आमी घरा वयता आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा ओके चला रितुकार पळय हांगासर फ्लॅग घेतला SRH थंयच्यान घेवन येयला तो फ्लॅग आवय गर्दी पळय हांगासर येयला हांगा मॅच पळोवपाक हांगासर हें घातला फॅन पार्क बरोबरी सो आयज फायनल न्ही हो
म्हणटालो या म्हणटालो चल चल पळया आयज कोण जिखता पळया व्हडले स्क्रीन घातला आनी अशें पळोवपाक न्ही मातशी मजा येता मॅच सो जस्ट न्ही आतां स्टार्ट जाला पावली आमी दाखयता तुमकां सो एंट्री फ्री आं The seasoned player, the player on the big days, mid-start with the ball. Abhishek Sharma in strike. सो हांगासर न्ही हें आसा कुपन घे घाल घे थंय घाल एक कार्ड आनी थंय घाल आनी मागीर न्ही हें मेळटा जर्सी हांव वचून घाल थंय थंय न्ही बॉक्स दवरला थंय घालपाचें कसा कसा आधी काय घाल मुगातलं ना तुमचे घाल घाल ऋत्विक are free, by the way. All of these things are free, except for the food. The food stall is not free. So that's. Let's sneak a sing. बसला आमी हांगासर That's what excitement does to आनी you. मेन म्हणजे ते पावस नाही ना ताका लागून बरें running them. It's still late buys, but that's the bigger side of the ground. And it's not as hot tonight as it was for qualifying number 2. And I'm thinking as much as you're looking for boundaries, Sunrise has had 10. And it's just another Aussie way of catching. If you hear any of the Australians, they say, put your fingers up to the sky. Mitchell Starc doesn't do that. I've noticed. KKR! 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 तो जस्ट पावली आमी घरा हेंचे हैदराबादची बॅटिंग जाली की आमी येयली आतां उरलेले आहा ते घरा पळयता कोण जिखता क्लियर दिसता KKR जिखता न्हू ऋत्विक हेंच्यांनी बरे स्कोर काडूंकूच ना खूब कमी स्कोर काडले पण थंय पळोवपाक न्ही खूब मजा येताली आं सारके बरें आसलें एक्सपिरियन्स ओके तो जस्ट पावली आमी घरा आनी चला आयचो हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता तो आयज असो आसलो आमचो संडे न्हू ऋत्विक हय ओके तो व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर Bye! I love you, friends. Please see you, comment, and subscribe to my channel. God bless you. किती रे झटकायला चला बाय Bye! सो आयज एक बर्थडे आसा तेमी ट्विन्स आसा शर्ली एंड इना सिना सारके सॉरी हां मातशें कन्फ्युजींग जाता ताका लागून न्ही विश नांव घेवचे पयलीं हांव श्रीनाथ विचारता की तेजे चडशी फ्रेंड्स आसा न्ही कॅथलीक आसा तशें ताका लागून ताका नांव सगळें खबर आहा म्हाका सगळें न्ही तूं यूट्यूब आसून न्ही हें सगळें म्हाका न्यू नांव अशें ना केन्ना अशें आयकूंक ना ओके तो शर्ली एंड इना सिना wishing you many happy returns of the day dear God bless you with good health happiness देवान तुमची दोगांची हेल्थ बरे दवरचे हांव हेल्थ देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे शर्ली एंड इना सिना दिदू यो हॅपी बर्थडे म्हण असो यो रे असो यो खंयच्या वयर चोडून येनाका यो ट्विन्स त्या Happy birthday and many blessings to you. May God make all your wishes come true. बाय